नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान आरावली दोंगरा केल्ल्या व्याख्ये संबंधान 20 नोव्हेंबर दिसा जारी केल्लो आपलो आदेश स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी आणि न्यायाधीश ए.जी. मसीह हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निर्णया प्रमाण आरावली दोंगरांची व्याख्या परत एक फावट तपासून पळोवचे खातीर नव्या तज्ञ समितीची स्थापणूक करपाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणात कांय गजालींचे स्पश्टीकरण मेळप गरजेचें आसा अशें कारण न्यायालयान दिलां. तशेंच न्यायालयाच्या ह्या नव्या निर्णया विशीं केंद्र सरकार तशेंच 4 आरावली राज्यां म्हणजेच राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आनी हरियाणा कडल्यान न्यायालयान जाप मागल्या. पर्यावरण तज्ञ तशेंच विरोधी पक्षा कडल्यान न्यायालयाच्या निर्णया विशीं जाल्लो विरोध लक्षांत घेवन तशेंच ह्या दोंगराच्या संवेदनशील जैवविविधतायेचें म्हत्व समजून सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदल्या निर्णयाचेर स्थगिती दवरल्या. 24 डिसेंबराक केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी पर्यावरण बदल मंत्रालयान लेगीत संबंदीत राज्यांक आरावली वाठारांत नव्या खणींची लिजां जारी करपाक पुराय बंदी घातिल्ली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह सध्या आसाम राज्याच्या भोंवडेर आसात. आयज तांणी नागांव जिल्ल्याच्या बताद्रौ खान हांगा पुनर्बांदणी केल्ल्या महापुरुश श्रीमंता शंकरदेव अभिर्भाव क्षेत्राचें उक्तावण केलें. कार्यावळींत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 11 वर्सांत आसाम तशेंच हेर पूर्वोत्तर राज्यांनी भयंकर उदरगत जाल्या आनी परत एकदां ह्या वाठारांनी शांतताय आनी समृद्धी अणभवता अशी खोस मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली. कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया. अभी 10 दिसंबर को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से असम सरकार ने 40 साल तक जो स्मारक को नहीं बनाया, उनके बलिदान के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम भी असम सरकार ने किया. इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं. ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए. दिल्ली भेटेर गेल्ले गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितीन नाबी हांचे सयत भेट केली. ह्या वेळार तांच्या नियुक्तीचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां मनाकाळजा सावन परबी भेटयली. पक्षाक तशेंच देशाक आनीकूय सशक्त करपा हेतान नव्या कार्याध्यक्षांचो राजकीय प्रवास आनी सशक्त घटनात्मक अणभव म्हत्वाचो थारतलो अशी आस लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या. ह्या वेळार तांचे सयत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, भाजपा राज्य महासचिव सिद्धार्थ कुंकळकर तशेंच सर्वानंद भगत हजर आशिल्ले. गोंयांत हालींच जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत फाल्यां 30 डिसेंबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय खातीर जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांची वेंचणूक जातली. ह्या फाटभुंयेर काल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशद आफोवन पक्षा वतीन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार जाहीर केले. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पद आनी दक्षिण गोंय उपाध्यक्ष बायलां खातीर राखीव दवरला. हाका लागून उत्तर गोंयच्यान भाजपा वतीन अध्यक्ष पदाचेर रेश्मा बांदोडकार, जाल्यार उपाध्यक्ष पदाचेर नामदेव च्यारी, जाल्यार दक्षिण गोंय अध्यक्ष पदा खातीर भाजपान सिद्धार्थ गावस देसाय आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीप हांच्या नांवाची घोशणा केली. मजगती आयज रेईस मागो जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन वेंचणूक जिखिल्ल्यो रेश्मा बांदोडकार हांणी लेगीत तशेंच होंडा जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत जाल्ले नामदेव च्यारी हांणी फाल्यांच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरले. तशेंच दक्षिण गोंयचे उमेदवार सिद्धार्थ गावस देसाय आनी अंजली वेळीप हांणी लेगीत दक्षिण गोंय कार्यालयांत आपल्या उमेदवारीचे अर्ज सादर केले.
काल पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात वचून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदार भाजपान वेचिल्ल्या उमेदवारां खातीर लिखीत तेंको जाहीर केलो. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं प्रतिक्रिया दितना फोंडा तालुक्यांतल्या खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची तयारी दीपक ढवळीकर हांणी दाखयली. भाजपा सयत युती कायम दवरतना ते प्रमाणेच वेंचणूक लडोवपा खातीर मतदारसंघाचो निर्णय जातलो अशी स्पष्ट गवाय ह्या वेळार ढवळीकर हांणी दिली. मिटिंगे बी येऊन हांव फक्त आमच्या जिल्हा पंचायती निवडून आयल्या तिनूय त्यांचो सपोर्ट नॉर्थ अँड सावथा जिल्हा परिषदेक दिवपाक येयल्ली. आमी आसा एलायन्सांनी MGP BJP एलायन्सा आमी आसा. त्या खातीर आमचो सपोर्टाचें लेटर जें आशिल्लें पक्षाचें तें आमी दिलें. आमी सांगलां आमी तेचे बरोबर आसा ह्या पोटनिवडणुकेक आनी आमी कांय सांगूंक शकना. चोडणा ते रायबंदर मजगतीं सुरू आशिल्ल्या रोरो फेरीच्या फाटभुंयेर दिवाडे जुंयावयल्या लोकांनी लेगीत जुंव्याच्यान ओल्ड गोवा मेरेन रोरो फेरी सेवा सुरू करची अशी मागणी दिवाडेच्या थळाव्यांनी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर ह्या मागणेक प्रशासकीय मंजुरी मेळ्ळ्या आनी 2026च्या निमणे मेरेन दिवाडे आनी सापेंद्र मजगतीं 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा सुरू करतले अशी घोषणा न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रमसिंग राजे भोसले हांणी केली. ते भायर फुडल्या पावंड्यार बेती ते पणजी मेरेन आनीक 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. अप्रूवल जाला गव्हर्मेंटान दिला आनी प्रोसेस इज ऑन. बाय एंड ऑफ दीस इयर वी वील इन्श्योर दॅट 2 रोरो फेरी स्टार्टेड एट सापेद्र दिवा. म्हणजे 2 रॅम्प्स करपाचे आसा ते रॅम्प्स पयलीं करपाक जाय. ताका लागून मातशें डिले जाता पूण ते आमी फंड्स अरेंजमेंट केल्यात डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे. थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड्स वील मॅनेज. पावसाचे पयलीं कंप्लीट जातले. इनफॅक्ट आमी एंड ऑफ द इयर फेरीबोट चालू करपाक सोदता. 2 सापेद्र दिवार बाय एंड ऑफ द इयर आनी 2 घातले आमी पणजी बेती. सोचे प्लॅनिंग आमी चालू. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग संस्कृतीचो उत्सव मनोवपा हेतान हरमलच्या दर्यादेगेर रापणकारांचो सी फूड फेस्टिवल आयोजीत जालो. ह्या महोत्सवान गोंयच्या जेवणा संस्कृतीची गिरेस्त चव तशेंच नुस्तेमार समाजाचे दायज लोकां मुखार प्रदर्शीत जाले. कार्यावळीचें उक्तावण मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांचे हजेरेन केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयची वळख फकत गोंयच्या पार्टी संस्कृतीक नासून राज्याच्या मुळाव्या दायजान आसा आनी अशा तरेच्या महोत्सवांतल्यान हें दायज लोकां मुखार दवरपाची संद मेळटा अशी खोस आमदार जी तारोलकार हांणी उक्तायली. गेली 3 वर्सां आमी कंटिन्युअसली मिरामार जाताले सी फूड फेस्टिवल. आमी ते चेंज करून रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल एक घडोवन हाडले आनी हेचे श्रेय आमकां जेन्ना आमी उतार घातले आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान तेणी गोयड म्हटलें समथींग डिफरंट युनीक करुया म्हटलें तेणी रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल. आनी तेतून हे वर्सा आमी क्रिसमस फिएस्टा एड केला. म्हणजे भायर तुमी नखेत्रां पळयता आसतले स्टाफ कॉम्पिटिशन जात आनी कितलेशेच भुरग्यांनी आमचे स्टाफ लायलेले आहात. सो तुमी भायर जर पयशात जाल्यार तेंच्यांनी इको फ्रेंडली स्टार्स केल्ले आहा. खरेंच बरें दिसता यंगस्टर्स कलेच्या वाटेन वयतात तुका. परत एकदां जेन्ना प्रोजेक्ट म्हटलें की रापणकाराचें फेस्त कित्याक तो MLA जावच्या पयलीं हांगासर बारीकशे रापण मारताले आनी म्युजीक वाजयताले. त्या टायमाचेर चिंततालो हांव अरे हे फेस्टिवल आमचें स्टेट फेस्टिवल कित्याक जावचें तुका म्हणून. आनी त्या प्रमाणे जेन्ना आमदार जालो तेन्ना पयलेच जेन्ना उतार घातले आमचे टुरिजम मिनिस्टराक तेणी गोंय करुया आनी ते आमी करता आसतना सक्सेसफुली आमी घडोवन हाडला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.